सगळी विरावया सुरवाती गायन करूया 828 सर्वेस्पराच्या माना. Sorvesporacia mana, nove gidrocun gaia, amce cadiroczuria, dane corunda coida. Sorvesporacia mana, suntos anegit gaita. Sorvesporacia mana, suntos anegit gaita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. माये मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक. बाबा भयणीनो, आयचो विशय लिव्रामेंटो सायबीन बरी खबर परगोटूक नमुनो. आयचो सेवा धर्म आमकां खेरीत भाशेन बरे खोबरेकार नमुने जावंक उलो मारता. मारिया आमचे आंकवार मोरयेक आमी वेगवेगळ्या नांवान पाचारता, तरी मारिया आमची माय एकूच. आयज खेरीत भाशेन आमकां एक उलो. मारिया आमचे मायन देवाच्या उतराक देवाचेर पात येवन होयकार दिलो. दर घोडये मारयेन बापाची खोशी केली. देवाचो सोबत जल्माक हाडून बरी खबर म्हणजे जेजूक परगट केलो. बरे खबरेची परगटणार म्हूण आमी तिका पयले सुवातेर ती गोरबेस्त आसुनूय आपणाकूच विसरून तिचे मावशे भयणीक भेट करूंक वेता ती आमी पळयता. हेय भेटींतल्यान ती न्हूच जेजूक दिता, पूण जेजूची ती पयली शीस जाता. बरे खबरेचो नमुनो जाता. तर ह्या बलिदानांत आमी मारये भाशेन आमच्या उतरान कोन्यान आनी सेवेंतल्यान बरे खबरेचे नमुने जावंक आमकां फावो ती कृपा आनी बोल मागुया. आणि जायते पावटी मोगाच्या भावां भयणांनो, आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चिंतनांनी ही बरी खबर परगटूंक आमी विसरल्या. मारयेन गाब्रिएल दुता कडेन बरी खबर आपणायली आनी ही खबर आपणावून ती जिवितांत पाळली आनी आमकां सोडवणदार फावो केलो. आनी आमच्या जिवितांत जायतें वायट करून आमी बरी खबर पयस दवरल्या आनी वायट पळय तें जिवितांत आयकलां आनी केलां. तर ह्या आनी सगल्या पातकांची ह्या वेळार दूख धरून देवा बापा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सुदांत सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia, sumia, kaluko. Sumia, sumia, kaluko. Krista, Krista, kaluko. Krista, Krista, kaluko. Sumia, sumia, kaluko. Sumia, sumia, kaluko. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा, आमी भोव असोक्त पुरकी तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो मोचेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका करगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक. सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां माळूंक दिवंक, कोणती दुखीचें आवरण काडून तांच्या माथ्यार कुशालकायेचें तेल ओतोवंक आनी मन मोडोन मेंगी जाल्ल्यांक वाखाणेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतोरें. देवाचें बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटल्या. अशें तुवें सांगलां. हांवें विचून काडला ताचे कोडे हांवें करार केला. दाविदाक मोच्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वोर्दा सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. दुस्मानाची हिकमत ताचे जैत वचची ना. खंयचोय नश्ट मनीस ताका सोकला उडोवचो ना. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. दर्याचेर पर्यान पावयतलो ताच्या हाताची पदवी आनी नदीचेर ताच्या उजव्या हाताचें बळ. आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राया मोदें भोव व्हरतो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora sui, sui, sorvespora sui. Sorvespora sui, sui, sorvespora sui. हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता म्हणटा सोमी. Sorvespora sui, sui, sorvespora sui. Sorvespora sui, sui, sorvespora sui.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे मातेवा परमुळे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी सुसेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती झुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें. कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवचिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, झुसे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यान गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलो. कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणांनो, बरी खबर लिव्हरामेंत सायबीण बरी खबर फोरगुंटूंक नमुना हो आयच्या दिसाचो विशय. आनी आमी बरी खबर म्हणटा तेन्ना आमच्या जिविताचेर आमी पयलें नदर मारूंक गरज. जायते फावटी आमी न्यूज पळयता आनी थंयसर आमकां व्हडले हेडलायन येता, ब्रेकींग न्यूज, ब्रेकींग न्यूज. आनी हो ब्रेकींग न्यूज कसलो काय? जायते फावटी कोण तरी खंयच्या वेबसायटाक सांपडलो तो न्यूज आसता. खंय एक्सिडेंट जालो वो खंय व्हडलो अपघात घडलो, जावं अर्थक्वेक जालें, सुनामी जालें, बॉम्ब ब्लास्ट जालो. आयज ब्रेकींग न्यूज म्हणल्यार एक दुखाची खबर, वायट खबर. जायते फावटी बरी खबर आमकां सोबरशी आयकूंक येना. आमी जायते फावटी एकामेका कडेन उलयता, एकामेकाच्या घरान वेता, पार्टयेक वेता, जायते कडेन भोंवता. आनी चड करून आमच्यो खबरो कसल्यो आसतात काय? तरणाटीं जेन्ना उलयतात बाराबोर जेन्ना वस्तऱ्यो उलयतात, दादले बार्रांचेर उलयतात, कसल्यो खबरो आसतात काय त्यो बऱ्यो खबरो आसनात. म्हाका दिसना कोण पियेल्या उपरांत बऱ्यो खबरो उलयतलो असो. चड करून वायटूच खबरो आसतात. आमच्या तोंडांतल्यान फकत वायटूच खबरो येतात. 2-3 बायलो जेन्ना एकठांय उलयतात, खबरो कोत्ता त्यो खबरो बऱ्यो सोबरश्यो आसनात. हाच्यो ताच्यो खबरो आसतात. हांगेर कितें रांदलोलें, तांगेर कितें केलोलें, हाचीं पातकां, ताचीं पातकां, आमी सगल्यांची पातकां जाणा. ती पातकां सोबे माजार सांगूंक आमकां आनंद भोगता, बरें दिसता. पूण जेन्ना आमचीं पातकां आसतात, कांय आसना पातकां. आमी उत्तम, श्रेश्ठ. आमच्यो वायट खबरो केलेल्यो आमकां मानना.
पूण दुसऱ्यांच्यो वायट खबरो करपाक आमी बरें मीठ आनी मसालो सगळें लावन आमी तो बरे भाशेन सांगता. मोगाच्या भाव भयणानो, आयज बरी खबर पुरगोट्टलो भोव थोडीं जाणां आसात. आयज भुरग्यां मदेकात पासून तरणाट्या मदेकात पासून हांव एका च्या पिवपाक म्हणून आमी एकाचेर गेलेले आनी थंयसर ह्या तरणाट्या मदेकात आसतना आनीक कोण एक ग्रूप आयलो गाडी घेवन. भायर सरना फुडें सगल्यो भाशेच्यो वायट गाळयो मारताय न्हू त्यो सगल्यो. तांच्या तोंडांतलें एक उतर भायर सरतालें वायट उतर. आनी तेन्ना त्या तरणाट्यांक म्हणटालो, पळयलां तुमी तांची उतरां पळयात, लिसन टू देयर टॉक्स. सगळें वायट. आयज फामिलींत पासून वायटूच खबरो चलतात. आनी ताका लागून आयज सायबीण मांय कडल्यान आमी शिकूंक गरज. जेन्ना गाब्रिएल दूत तिका एक बरी खबर घेवन आयलो, कसली बरी खबर ती? सोडवणदाराची आवय जातेली. आंकवार मारये घोडेक बरें जिवीत जियेलेली आसतली. आनी द चोजन ही एक सिरीज आसा, द चोजन. जायत्या जाणांनी घोडेक तरणाट्यांनी वो कोणें पळयल्या आसतली. बरी थंयसर बरे भाशेन दाखयला थोड्यो वस्तू ज्यो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळनात. सायबीण मांय घोडेक बरें दुसऱ्यांक आदार करूंक धांवताली आसतली. आमकां पवित्र पुस्तकांत तें वाचूंक मेळना. पूण एक वस्त आमकां मेळटा ती म्हणल्यार काना गांवांत सोरो काबार जालो आनी आमी जाणा घोडे तर जेवण थोडें जालें हॉलांत. आमी पयलीं आसतलीं तांकां किगोंत करूंक, कांय रांदूंक ना. जेवण इल्लें कंजूस, पयशे कांय सुटनात. आयज पळय सगल्यांक बुकेर उडयले, काबार केले. ड्रिंक्स ना, कांय ना. पूण आंकवार मारया कितें करता काय, धांवून धांवून येता. ही खबर तिच्या कानार पडली आसतली, सोरो काबार जालो. पूण तांकां लोचयेन घालूंक थंयसरूच सणयना. धांवून धांवून आपल्या पुताशी येतात. तांचो सोरो काबार जाला. तांची लॉस जातेली. आनी तेन्ना जेजू उदकाचो सोरो कोत्ता, आपल्या आवयचें आयकता. जेन्ना गाब्रिएल दूत बरी खबर घेवन आंकवार मारयेशी आयलो, ती घोडी घुस्पली, तिका समजोंक ना. पूण देवाचें उतर, ही देवाची बरी खबर आपणें स्विकारली. आनी ही बरी खबर आमकां सगल्यांक दिली. आख्या संवसाराचो सांबाळ करूंक, राखूंक, सांबाळूंक. बरी खबर आयकली, जिवितांत स्विकारली आनी संवसाराक फावो केली. जेजूक ह्या संवसाराक हाडून आमकां गूड न्यूज, जेजून देव कितें तें आमकां खबर फावो केली, खबर दिली, बरी खबर दिली, गूड न्यूज. ताका लागून आमचे कडेन एक येल्लो पवित्र पुस्तक आसतलें, ताचें हेडींग कितें? गूड न्यूज. जरी तर आंकवार मारयेन ना म्हणलेलें जाल्यार हो गूड न्यूज आमकां मेळचो नासलो. मोगाच्या भाव भयणानो, आयज आमचे कडेन मोबायल्स आसात. आनी हे मोबायल्स सोशल नेटवर्कींग सगळें आसा. फेसबूक आसा, ट्विटर आसा, वॉट्सॅप आसा, इंस्टाग्राम आसा, स्नॅपचॅट आसा, सगळें आसा. आयज गूड मॉर्निंग मॅसेजी आमच्यो कसल्यो आसतात काय? आमचें चॅटींग, दुसऱ्याची चॅट करता आसतना कितें आमी चॅट करता? बरी खबर दिता काय आमी? ह्यो वस्तू आमी जायते फावटी वायट म्हणून आमी तांकां सारके भायर उडयल्यात. थोड्यांनी सारके स्लेव जाल्लेले आसात. पूण ह्या वस्तू वरवीं जायतें बरेंपण दिवंक जाता. हालींच तुमच्या गांवच्या तरणाट्यांक एक बरें कांतार घरून हाडलें, देखून पयलो इनाम मेळ्ळो. शाबासकी. कित्याक? बरी खबरीची परगटणारां तुमी जालीं. असल्या वस्तूंचे आमी बरे तरेन वापर करूंक जाता.
आनी ताका लागून ही एक खबर घडलेली अमेरिकाच्या देशांत. एक वस्तुरी, तिचें नांव लॉरी हार्डन तिचें नांव. आनी जेन्ना तिका गमलें तिच्या बापूयक कोलोन कॅन्सर, कांकराची पिडा जाल्या देखून, आनी तेन्ना धांवून धांवून बापूयशी गेली आनी बापायशी म्हणूंक लागली, डॅडी हांवें तुका कितें केल्लें जाय? आनी हो बापूय म्हणूंक लागलो, बाय तूं कांय करूं नाका, म्हाका ही कांकराची पिडा जाल्या, म्हजे खातीर फकत माग. आनी तुजे जे ग्रुप्स आसात न्हू, वॉट्सॅप ग्रुप आसात, तूं ईमेल धाडटा, तुजी वेबसायट आसा, त्या फ्रेंडांक जे तुजे फॉलोवर्स आसात तांकांय सांग म्हजे पासत मागूंक. आनी तेन्ना ही वस्तुरी लॉरी हार्डन, जिचे कडेन एक वेबसायट आसा faithfilledmom.com, faithfilledmom.com, ही वस्तुरी घरा येता, जी ईमेल तिचे कोणें आसता ईमेलाचेर, जांकां कोणाक ती वळखता, सगल्यांक आपल्या बापाय खातीर मागूंक लायता. ही वेबसायट आसता ताचेर व्हडलो स्टेटस घालता. वॉट्सॅप, फेसबुकाचेर सगल्यांक आपल्या बापायचें नांव घालून ताचे खातीर मागूंक लायता, ह्या बापायक कॅन्सर जाला ताचे खातीर मागात. आनी सगले मोगाच्या भाव भयणांनो, हे लोक मागतात. ती अशी म्हणटा, एका यादनिकान मिसाची भेट भेटयली ताच्या बापाय खातीर. एक जाणटो मनीस एक दीस आयलो, तिची खबर घेतली आनी युकरिस्टीक एडोरेशन आसता त्या टायमार तिका सांगलो, हांव तुज्या बापाय खातीर मागतलों. जायते फॉलोवर्स तिचे आसले युरोपाक, तशेंच आफ्रिकेन. सगल्यांक ही मॅसेज पावली, सगलीं मागूंक लागलीं. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, जायते दिसां उपरांत ह्या बापायक ताचें ऑपरेशन केलें. हो कोलन कॅन्सर, हो ट्युमर आसलो तो काडलो. आनी एक मिलाक कशी घडली, ताका कांयच जावंक ना. ह्या कांकराचे पिडेन, ह्या कॅन्सरान ताच्या रोगतान पाळ घेवंक ना आसली. आनी तो बापूय म्हणटा, हांव घडयेक बरो जालो जाल्यार सगल्यांच्या ह्या मागण्या वरवीं, कित्याक म्हजे तुवेन एक बरी खबर, एक बरी कोन्नी सगल्यांक करूंक लायली. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत आमी तेंच करूंक गरज. पयले सुवातेर आमी बरी खबर चोरीतोर परगडटल्या जाल्यार आमी आत्म्यान भरलेली मनशां आसूंक गरज. मारिया गोरबेस जाली पवित्र आत्म्याचे कृपेन. पवित्र आत्म्यान भरलेली मनशां सदांकाळ दुसऱ्याचें बरें चिंतलीं, दुसऱ्याची बरी खबर सगल्याक पावयतलीं. पवित्र आत्म्यान भरलेली मनशां आमी. बावतिस्मा दिसा आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळलो आनी क्रिस्म घेवन आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी, फळांनी आमकां गोट केलेलीं. म्हणटच बरीं क्रिस्तांव कशीं बरी खबर परगटूंक आमी फुडें सरया. जेन्ना म्हाका दिसता दुसऱ्यांच्यो खबरो करूंक, कोत्ताय जाल्यार बऱ्यो खबरो कर. बरें कितें उलय, वायट उलय नाका. दुसऱ्यांच्यो बऱ्यो खबरो करूंक वावूर. तेन्नाच की हो संवसार न्हवसतलो. आनी तरणाट्यांनी भोव करून आमी विचारूंक गरज, आमी जेन्ना एकठांय मेळटा तेन्ना आमचीं उतरां कसलीं? बरीं उतरां वो वायट उतरां? बऱ्यो खबऱ्यो वो वायट खबरो? जायते फावटी कुमसारांक येता, एका वर्सान कुमसारांक येता, फकत 2च पातकां सांगता. आनी केन्ना कुमसार जालेली म्हणल्यार 1 वर्स जालें फादर. एका वर्सान आमची एक पाट 2च पातकां आसतात, पूण दुसऱ्यांची पातकां 100 वयर तरी आसतलीं. ह्या मनशाची पातकां सांग म्हणल्यार आमी सारकी एक लिटनी कशी एक बूक पासून बरोवन काडटल्या. बरी खबर आमी परगटणार जातले जाल्यार पवित्र आत्म्यान आमी बरोवंक गरज. दुसरे सुवातेर देव बरी खबर दिता आनी ती समजूंक आमी गरज. मारयेक घोडयेक समजलें ना पयलें,
बरी खबर तिका मेळ्ळी. हें कशें घडटलें? म्हजे कडेन तो दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना. बागेवन झुजाक जेन्ना गमलें तेन्ना तो ओगीपणी तिका सोडूंक दिवंक सोदतालो. पूण पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस तो. ताकाय गमन येता हो पवित्र आत्म्याचो, ही पवित्र आत्म्याची खबर, ही पवित्र आत्म्याची कोन्नी. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, ही बरी खबर, देवाची बरी खबर आमच्या जिवितांत आमी समजुया आनी जिवितांत बरें तें करूंक आमी सदां काळ वावरुया, एकामेकाक आमी पावुया. आनी दिसता तेन्ना दुसऱ्यांचे वायट खबरो करूंक दिसता तेन्ना बरें कितें तांचें चिंतुया. हेंच आमी आमच्या जिवितांत करूंक गरज. आंकवार मारयेची लिव्हरामेंत साविणीची आमी देख घेवया. तिच्या पावलांनी जरी तर आमी चलतले जाल्यार तिचे भाशेन आमी जावंक गरज. आनी काना गांवांतली ही कोन्नी सदांच आमचे मोतीन आमी दवरूंक गरज. ही बरी कोन्नी जी तिणें केली दुसऱ्या थंय, दुसऱ्यांक लोचयेन घालपाक न्हय. वायट खबर आयकली, पूण ही वायट खबर कशे भाशेन आमी बरें करूंक जातलें. जायते फावटी आमी सगळे आमचें जें कितें आमी कोत्ता जिवितांत तें दुसऱ्यांक कितें आयकता, भायल्यांतल्यान कितें आयकता पळय ताचेर. आमचे आयज रिलेशनशीप बिगडलेली आसा कित्याक हो आनी तो कितें सांगता त्या प्रमाणें हांव दुसऱ्या थंय वागतां. दुबाव काजाऱ्यां मदेकात दुबाव आयलोलो आसा. कित्याक? कित्याक घोव भायर काम करता, बायल ताचे बरोबर भोंवता म्हणून कोण सांगतालो. कोण सांगता म्हणून दोगांय मदेकात दुस्पोट. आयज बरी खबरेचेर आमी परगटणार आमी जावंक गरज. तर भाव भयणांनो, आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया मारये भाशेन बरें पळय तें जिवितांत करूंक. आनी जेजू आयच्या ह्या पयल्या वाचपांतलीं उतरां जेजू आपलें एक नाजारेत मॅनिफेस्टो कसो, आपलें एक आयडेंटिटी कार्ड कशें करून लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 4थ्या आवेस्वरान अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक, खंती बरीत काळजांक बुजवण दिवंक, रुदन करतल्यांक बुजवण दिवंक, निराशीपणान आसलेल्यांक उत्सवाची न्हेसवण दिवंक. आमी आमची जावं दी एक बरी खबर दुसऱ्यांक. आयज ह्या म्हयन्यांत पाप साहेब आमकां जीं कोण निराशीपणान जिवितांत उबगवलेलीं आसात, डिप्रेस्ड आसात, तांचे खातीर मागूंक आपयता. हे मनशां घोडयेक डिप्रेशनान पडलीं आमकां दर एकल्याक लागून, कित्याक तांकां घोडयेक आमी स्वतायले आसतलीं, तांकां घोडयेक एकसूरपणान आमी उडयलें आसतलें, बरे भाशेन तांच्याशी उलोवचे सुवातेर तांकां भायर आयलें घोडयेक आसतलीं. तो निराशीपणान कोण सोंसतात, डिप्रेशनान कोण पडलेले आसात, तांकां आमी बरी खबर दिवया, बरें उतर दिवया. तर हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनांत आसलेले अंतरेक आमची मागणी आमी देवा बापा मुखार ओरपुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी दर घडये बापाची खोशी विचून काडूंक आनी तांच्या जिविताचे देखींतल्यान बरे खबरेचे नमुणे जावंक पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय.
सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या गरजां खातीर वावरूंक आपलो फायदो पळयनासतना पोरजेच्यो आळकोळी आनी हेर प्रश्न सुटावे करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची बूद दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. ह्या दिसांनी परिक्षोदे वयर भासाभास करतात तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्या उक्ती रावूंक एकचारान सोबागेली कशी वांटो घेवंक एकामेकाचें आयकून ही परिक्षोद सुफळ जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. कोविड-19 पिडा सोंपूंक ना. आमच्या गोंयांत जायते यात्रेकार येतात आनी येयत आसात. तेन्ना आमकां सगल्यांक आमचे लिव्रामेंतो सायबीण मायन हे पिडेंतली निवारूंक आनी सगल्यांक बानपासांतली सुटका दिवंक मारेचे विनवणेन जेजू लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आयच्या नोवेनाची तयारी करतली सगळीं देव संदेशकारां जेजूची बरी खबर सगळ्या भुरग्यांक आमच्या धर्माची फावो ती ओळख दिवंक तशेंच जिविताचे चालीन स्वभाव आनी उतरांनी बरे नमुने जावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी समजणी फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. बापा मोगळा, ही आमची मागणी तुजे मुखार आमी घातल्यान तुजे कृपेन आनी दयेन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटोनी बेडार गायन करूया C39 उंडिया आनी सोर्या बोरी. उंडिया आनी सोर्या बोरी Duka Bapa Nirontore Amkadita Jesu Bori Amkadita Jesu Bori Bapa Amchi Kirkordana Jesu Chemas Robot Samdi Soglia Kam Burgyam Tuja Jesus Sodas
चिटकून रावदी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगोन सावदी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांच चिटकून रावदी Undiani sonia maura disahadwa mogar bapa sugordami ditang tuka sugordami ditang tuka bapa amchi Kordana Jesuचे मास रोगोन सावदी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांच चिटकून रावदी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगोन सावदी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सदांच चिटकून रावदी मोच्या भावा भयणीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या लायके पवित्र बिचाराच्या सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचो योद्न भोगतीन काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवान खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवळाय आमी वाखाणटा शेकांत प्रितोमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povin, povin, dolbaraco सर्वेस्पर तूं povin, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उसळगी 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 तुका सोय सोय सर्वेस्पराच्या
तुझे नावी येता काकासोय सर्वेस्पराचे नावी येता काकासोय Usurgi, 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 tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसून तुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोन्नारा आमची सोर बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्का बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसा भेटेन भाग घेतल्यांची, बरी खबर परगडटल्यांची, कश्टावतल्यांची, पिडेंत आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोर्म दुतां, आमचे आजचो आस्कारी बागेवन झुजे वास आनी सोर्क आनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगाता त्याचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां हे मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्या वरवीं जितले फावटी आमी तें म्हणटा आमी बरी खोबरेचे परगटणार जाता.
तर ह्या वेळार हीच कृपा बरी खबर परगटून दुसऱ्यांचें जिवीत बरें करूंक लोव करूंक आमकां कृपा ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्था तेवढान शांती दिवं. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेडी आपले आवय भाशेन मारये भाशेन बरे खोबरेचे नमुने तो आमकां जावंक आपयता. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ही सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या आमच्या गाडसान शिववेतना गायन करुया. D8 दुर्लभ जेजू मोगाड उदार. Dullom Jezu mogaruda, kitlo mowalistanco. Om Jezu żydisra prawda, Om kasambam colujta. Taci Bogom jer coração, suput priti godolo. Otto sanga amkadita, Otto debik mogaco. Taci Bogom jer coração, suput priti godolo. Otto sanga amkadita, Otto debik mogaco. Kakluto chikiti buti, Gorsa bitso duyaka.
आमची कपड्याची पुरवता आपल्याच रोगांना वयता बापाक दिता तांकां मोकून कुर्बीनेसान नीट वयता आपलेच लोक मांस तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता बापाक दिता तांकां मोकून कुर्बीनेसान नीट वयता आपलेच लोक मांस तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तुमचे कॉन्फरन्स भावा लागीं मागता तुमची ऑपनोस घेवन तुमी सांगिस्तेन वयची तयारी करची. आयज 10 तारीख आनी खंयच्यानूच आमची नोवेनां सोंपतलीं. लिव्हरमेंट सायबीण
खेरीत आमचे सायबीण तिका आमी मान दिवंक ह्या दिसांनी येता आमकां सोडूंक आमकां राखूंक खेरीत मागुया. कालच्या दिसाक ट्रे कलेक्शन जालें 6,710 रुपये. काल इगरेजवाडो आनीक तशेंच सेक्टर 10 आनी धान देवाक भेटयलें, इगोजेक भेटयलें 38,960 रुपये, 38,960 रुपीज. आमचे तरणाटी ह्या दिसांनी कांय व्हडलें ना, कित्याक आजुनूय कोवीड टायम्स हा, काळ हा, आनी तेच खातीर आमी चड कांय कार्यक्रम करूंक ना. पूण आमची तरणाटी चणे विकतलीं. तुमी घेवंक येता, वायट आसनात, चणे बरे आसतात. कालच्या दिसाक आमच्या भाऊ भयणींनी सगळी तयारी केली दिनवासला. आज 10 तारीख आनी आयज सेक्टर 11 चावडेर, नावताम, सेक्टर 4 विराबाट आनी आल्माबाट जायतो लोक हा असो. आमी गेले तेन्ना विराबाट खूब लोक, चड विराबाट न्हय, आल्माबाट, चावडेर खूब लोक, सगळे लोक येवंक ना, भिलो दिसता. सायबीण मायक नवेनां करूंक येयात. इगोजेन जायती सुवात हा, फुडल्यांनी थोडो माटू घातला, आनीकूय व्हडलो माटू घालतलेत. आनीक हें वर्साक एक फावटी, फुडल्या वर्साक आसतलेच जाल्यार कोण नकळो, कोणाचीच गॅरंटी ना. देखून आमी जाता तशें आमी बरें करुया, सायबीण मांयक मान दिवया, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवया, जेजूची बरी खबर आयकुया आनी जेजूची बरी खबर सगळ्यांक पुरगटुया. हें आयज तुमकां बरी खबरी विशीं फादर हॅस्टन हाणें सांगलां. फादर हॅस्टन आसनोडा गांवचो, उत्तरेक, आनीक आदींच पाद्री जावन राशोलचे सेमिनारीन शिकयता. तुमकां ताणें बरे तरेन देवाचें उतर पुरगटलें. हांव खेरीत ताका तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा, पातकराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें उतर ताणें एकमतीन बरी तयारी केली आनी तुमकांय बरी उतरां सांगलीं. देवाचें उतर कितलें सोबीत, सोबद मनीस जालो आनी एक एक देवाचो सोबद जावन आसा जिवीत दितलो. आमकां आमची काळजां, आमची मनां इतलीं उर्बेवंत कोत्ता. हांव खेरीत फादर हॅस्टनाक दिन वाचता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. हो बरो वावर तो सेमिनारीन कोत्ता. भुरग्यांक बरें पाद्री जावंक, बागेंत पाद्री जावंक ताणें शिकोवंक आमचे खेरीत आवडी आनी मागणी. आयज सगळी मिसाची मांदवळ केली. सेंट फिलीप एंड जेम्स आमची देव संदेशकारां, तांच्या काबडाचेर हांवें नांव पळयलें, कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन. आमी कोंकणी भाशेन म्हणटा देव संदेशकारां. तातूंत लाझरीन मिरांदा, नेवेस कुटिनो आनी ग्लोरियो डिसोजा आनी बरी तरेन सगळ्या देव संदेशकारांक घेवन ती काय बरो वावर कोत्तात. ह्या दिसांनी पयल्या कुमयांक येतल्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतात. सोंपें न्हय. ती भुरगीं आलतात, दोलतात, तकली तांची फिरता, दोळे ते वाटेन घुंवतात, ते वाटेन घुंवतात, कान आनी कित्याचेर घुंवतात, केन्ना दोतोन जातली काय म्हण रावतात, थोकतात आनी कॉन्सन्ट्रेशन जायना. मागीर ती भुरगीं आनीक ह्या भुरग्यांक शिकोवपाक सोंपें न्हय. पूण आमची कॅटिकिस्ट शिकयतात आनीक क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांकूय शिकयतात. त्या भायर आनी कितल्या भुरग्यांक आमचें एक इस्कॉल कशें हांगा 500 अदीक भुरगीं आमची देव संदेशकारां हो बरो वावर कोत्तात. देवाचें उतर तांकां परगडटात. म्हाका दिसता अशें की देव तांकां मागीर जायते वर्सां उरूं मागीर मेले उपरांत म्हणटलो तुमी देव संदेशकारां जालीं, यात सर्गीच्या राज्यांत. म्हजी खबर तुवें सगल्या भुरग्यांक दिली. खुशाल जातलो देव. म्हणटच हांव तांकां खेरीत पडी दिन वाचता. काय बरें दिसलें. सेक्टर 11 चावडेर, नावता, सेक्टर 4 विराबाट आनी आलबाट
तांणी सकाळी खूब साफाई केली गरजेची. तोंड काडलें थंय गार्डनान. हांव एकदम खुशाल जालां पळोवन. मागीर मोगान इगोजेचो तांणी वावर केलो. इगोज आमची देवाचें देव पळयता पयसतान. आनी तांणी वावर केलो, कलेक्शन केलें. आतां दान दिलें. हें दान आमी वांटूंक सुरू केलें. सगळीं गरिबांक वेतलें सगल्यांक. आनी देव कोण ते देव वयर सावन पळयता. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक वाडलें, थानेल्लो पियोंक दिलें. हें देव पळयता. आनीक हे सॅक्टरांकूय हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. सायबीण मायन तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. तांणी आयज भरपूर वावर केलो. सकाळीं सगळें सोडून येयलें आपलो वावर, धंदो, गोठ दार. सायबीण मायन आशिर्वाद घालूं. बागेन फिलिपान जॅकोबान तांचेरूय आशिर्वाद घालूं. आनी आमची सगळीं देव संदेशकारां तांणी ही सेवा धर्मीक तातूंत भाग घेतलो. सुरवातेची उतरां बरी तरेन केलीं. भावार्थाची मागणी तांचेरूय खूब आशिर्वाद घालूं. देवाचें काम करतात. देवान तांकां धाडोशी करूं आमी खेरीत मागता. आनीक फाल्यां 11 तारीख फाल्यां नवनाची सफाय आनीक पयशे करूंक कलेक्शन करूंक सॅक्टर 12 जांबोळ आनी कुर्पावाडो हो सॅक्टराच्या लोकांक हे नोवेन दिल्लें आहा. सायबीण मांयचें नोवेन आमचें न्हय. सायबीण मांयक मान. आनीक हांव रावतां सॅक्टर 12 जांबोळ आनी कुर्पावाड्यांतलो लोक येतल्यात. तेय आमचे इगोर्जेचे कॉपेल आसूं पूण ते आमचे इगोर्जेचे भागी, आमचे इगोर्जेचे ते सांदे. तांणी करूंक जाय. तांणी हांगा येवंक जाय. तांणी करूंक जाय. तांकांय घातल्या जबाबदारी. आनीक फाल्यां मेसाची सगळी तयारी करतल्यात. सिनियर सिटीजन म्हणजे वाडल्यात ते. जायतीं वर्सां काम केलीं, जायत्या वर्सां रावलीं. आतां मातशें जाणटी जाल्यांत, केंस पिकल्यात, दांत पडल्यात, धांवंक जायना, चोडोंक जायना, देंवोंक जायना. ताका म्हणटात सिनियर सिटीजन. हांवूय सिनियर सिटीजन. म्हणजे हे सगळे सिनियर सिटीजन आहा तितले फाल्यां वाचपाक करतले. देवाची भावार्थाची मागणी करतले. 60 वर्सांनी आनी वयर जुआना तशेराम, मिलाग्रीस रोद्रिगेश आनीक दुसरी हान सगळीं बरोबर करतल्यात. तुमी तांकां पळयता जाल्यार कशे तरेन आमची जाणटीं काय बरीं तीं करतल्यात. आनी फाल्यांचो विशय जावन आसा लिव्हरमेंट सायबीण कुस्टोद्यांचें मोल वळखून जेजूचो पाटलाव करून नमणो. आनी फाल्यां आमकां पाद्री येतलो देवाचें उतर परगटूंक वॉल्टर डिसोजा. देवाच्या फाल्यांच्या दिसाक आमी आशेवन रावया. आतां आमची आंज वयर सावन येतलीं बरीं गायन करतलीं, उमेदीन गायन करतात. तुमी तें आयकुचें आनी तांचे बरोबर तुमी गायन करचें. तीं आदीं हीं भुरगीं आंजी आसलीं. आतां पांखटे तांणी विकलेत. आतां मातशीं व्हडलीं जाल्यांत आनी आतां थंय रावन गायन करतात. आमी तांचे बरोबर सायबीण मांयक मान दिवया. सायबीण मांय कितली खुशाल जातली. उबी रावया. देवाचो आशिर्वाद घेवया. हांवूय एक संदी घेता. आमचे पाद्रीकार फादर सायमन, पातकूर एडन, तशेंच तुमकां सगल्यांक ह्या गांवच्या भावा भयणांक देव बरें करूं. बरे खोबरेची परगटणारां मारये भाशेन आमी सगळीं जावं हीच म्हजी मागणी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Salve Regina,
Sorgaci marami, no mantuka, urgaci salvini, caro canto, tu Gesù non solo, animus vasum sarata pasco. Suntos tuko, muy pobiang marit, suntos sanon, sogyamon sundari, anon tuko, poso marari, ang chikati, Jesu ke mameko. Roman tuka, sorgaci marani, Roman tuka, urgaci saibini, caro canto, tu Gesù non solo, animus vasum sarat procastum.
स्वर्गाची माराणी नोमान तुका पुण्याची सायबिणी दारोचो तुझे स्वरूप चलो आणि उजवाड संसारात प्रकाशलो संतोष तुका वैभवी आगवारी संतोषानो सगळ्याहून सुंदरी आनंद तुका ओसुरी माराणी आमची कातेची झुतकी मारले को Livramento sabin mai amce pasot vinoti ko. Cristaci vasaliam tofa osaucia. Prartuya. Sorves por amच्या बापा आमका तुझ्या भुरग्या सदा कुडी आत्म्याची भलायकी दी आणि बघून लिव्रामेंट सायबिणीचे विणवणे हे चिणेच्या दुकांतली आमका सोडोय आणि शासनाचो संतोष पोगूंक आमकां पावो तूं सची येताय आनी रासवड चलयताय शासनाच्या शासना देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय Maria, Mãe Curpeci, Cota Vinsul Molevi. Maria, Mãe Jesus, Maria, Mãe Moshi, Maria, Mãe Curpeci, Cota Vinsul Molevi. Maria, Mãe Jesus, Maria, Mãe Moshi, Odu Shena, Garsan Mocha Boka, Moba Murti Gorsan, Jiber Moche Keroika, Moga Chimai Mochi, Tuche Begerika, Maria, 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 Maria Mochi Mai, Maria, Maria, Maria.